एस टीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आणि तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय तसो ठरावूय जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आणि आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी हांची भेट घेवप हें ठरलें. पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तहकूब जाली आणि ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भुमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा आनी त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले. आज एका विशया खातीर आमी आमचे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामोदर हांकां मेळपाक आयिल्ले. एक विशय कशें आमकां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन एस टी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही एक लॉंग पेंडींग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भांत विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भांत राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे एक चार म्हयने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केलें. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय जालो आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भांत आमचे गृहमंत्री अमित शाहजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दी अशें सांगप आणि त्यामुळेच आमचे माननीय ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाचे विचार केले जायत न्ही सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तशेंच आज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटले म्हणजे सरकार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यात हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ती आमचे सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्यामुळे हो विशय आमचो म्हणजे काय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आणि त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आणि जेणे करून तो विशय जे अमित शाहजीक मेळचे आणि ताका एक डायरेक्शन दिवचें एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे चारय आमदार म्हणजे माननीय आमचे सभापती गणेश बाबू तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच आदले मंत्री प्रकाश पळी आमचे हातूंत आदले आमदार आमचे वासू मेंगांवकर आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भांत किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आणि राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप आनी आमचे विशय जो अनेक वर्सां जो भुमिपुत्र आसा की फाटल्यान उरले आसा की गोंयच्या एकंदर विकासाच्या प्रक्रियेक मेन स्ट्रिमीक आयले ना ताका मेन स्ट्रिमीक हाडप आणि ह्या दृश्टिकोनाचे आमचे जे अनेक विशय आमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन सोपयले होय विशय तांणी सोपोवचो ह्या दृश्टिकोनाच्यान तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाक मुद्दम आयले. ते रिजर्व सीट दिता म्हणटाले ते खंय पावला तुमचे पळय रिजर्व सिटाचो विशय आसा न्ही तो आमचो विशय न्ही तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा एज पर इलेक्शन कमिशनानुसार ज्या मतदारसंघात जी हायेस्ट पर्संटेज आसा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 म्हणजे पर्संटेज प्रमाणे 4 येता जाल्यार ते खंयचे घातले त्या पॅरामिटरानुसार येतले.